अशो ज्यो संस्था खरेच उमेद हाडटा आपल्या जिवनात आमच्या ह्या रिटायर्ड लोकांच्या जिवनांची खुशी हाडटा अशा तरेचे कार्यक्रम त्या उमेद केंद्रान हांगासर घडोवन हाडले। आमच्या भुरग्यांची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। आयज आमच्या ह्या जाणट्या नेणट्यांचो जो तेंचे कार्य आसा जी तेंच्यांनी आपल्या जीवनात लोकां खातीर जे काम केल्लें आसा, काही आमचे हांगासर रिटायर्ड ऑफिसर आसतले तेंच्यांनी आपली जी सेवा लोकां खातीर दिल्ली आसा ते सेवेत खूब अतिशय चांगले काम केल्लें आसा। आणि ह्या सेंटरान येतूक सुनी म्हाका दिसना कोणाक अशें दिसतलें की आपूण सिनियर सिटीजन असो दिसतलें। तांकां एक खरेंच नवें जीवन कशें म्हणजे प्रत्येक प्रोग्राम करता आणि जे अशें म्हणजे कशें हातून फक्त फिजिकलच तुझं डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार स्पिरिच्युअल मेंटल म्हणजे जो ओवरऑल डेव्हलपमेंट मनशाचो जावपाक जाय। म्हाका दिसता हे सेंटर तुमकां तुमची वर्सांनी वय वाडटा पण हे सेंटर तुमकां जो प्रोग्राम करता तुमकां आनी भुरगे करीतच आसा। कित्याक सगळे जाण जर हांगा पळयशी सगळे एकदम उबे रावल्ले असतात, खणखणीत उलयतात, उलोवपाक मेळटा काय चान्स पळयतात, आपले सगळे प्रोग्राम करपाक पळयतात। शिकपाचे असतात म्हणून एकदा जाणकार म्हणतात, जाणकार आहे। सो ह्या जाणकारा कडल्यान अशे प्रोग्राम आम्ही केन्ना केन्ना करपाक जाय। आणि हांव कोणाक दुसऱ्याक म्हणना, हांव म्हाकाच म्हणटा म्हणजे दिसता की आमीच करता म्हणजे ह्याच्या म्हणजे हांव हे प्रोग्राम जाता मातसो तरी हांव सुदारपाक जाय। कारण आमकां आमचे युजली कशें आसता राजकारणाचे प्रोग्राम आसता सगळे आमी एकट्यानेच करप आसतात, दुसऱ्याक आनी ती खुर्ची कशीच दिवप नसता आमच्याकडे सगळी चालू असता। त्यामुळे हांव धन्यवाद म्हणतो, खरंच बरो प्रोग्राम केला। सांगपाचे म्हणजे हे जे आमचे बाबा सावरकरचे प्रतिष्ठानचे ज्येष्ठ सेकंड इनिंग जे आसा खरेंच आता जशें बाबान सांगला ते वन ऑफ द बेस्ट सेंटर आसा। इनफॅक्ट इट इज अ रोल मॉडेल जे सरकारान हेच्या कडल्यान घेवपाक जाय।